सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आयज आमी सगळे हांगा जमल्या फक्त एक गोंयकार म्हणून. जो रामा काणकोणकराचेर काल जो हल्लो जालो आनी अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा, कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हटल्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हेज्या पयलूय सांगलेले, जेन्ना विधानसभेन आमदारांक उलोवपाक रायट दिना, आमदारांक भायर काडटा, ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां निवडून दिला आनी आमकां पासून भायर मारता. म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा हो बीजेपीचो हो सालाजार रूल केल्लो आसा. हांगा इतली हुकुमशाही जाल्ली आसा, हांगा यूपी बिहाराच्या भशेन आयज दिन दहाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी कालरामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलू अशें तरी कांयच पळयनासले. मात ह्या थोड्याच एक म्हयन्या भितर, 1.5 म्हयन्या भितर 4 अशे हल्ले जाले. एक मडगांवान जालो, एक होंड्या जालो, एक मांद्रे जालो आनी हो पणजे जालो. आयज पणजे सारख्या हितून जी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा, ह्या सिटीन अशे हल्ले जाता. आनी काल आमी जेन्ना पळयताले, जेन्ना जीएमसीन गेले की एडमीट केला त्या वळा भायर एक बसून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले जेन्ना दिन दहाडे मारता, दिन दहाडे फोडटा. तितून आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय, गोंयकारांक जस्टीस जाय. कित्याक अशें समज आसा की कितलेशे आमचे भुरगे जे आसा ते आवाज काडटा, गोंया खातीर काडटा. आयज कोण पळयना, फाटी फुडें पळयना की कितें जातलें आमचें. हांगा बाउन्सर दवरिता, ते बाउन्सरांक पासून भियान आसतना तो भितर वयता. भियान एक फियरलेसली वयता. आनी हो जो फियरलेस आसा तो फियर फॅक्टर काबार करपाक सोदता हो बीजेपी सरकार. आनी हांव परत एकदां याद करपाक सोदता, हांव एक सुटकेस सुदाराचो नातू. आनी अशे कितलेशे जाण हांगा आसा ज्यांच्यांनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आजा पणज्यांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक. आनी आमी बसून हे झूज दितले. ह्या बीजेपी सरकाराक आमी दिवपाचे ना. तुम्ही दादागिरी करा, तुम्ही मारा फोडा, आमकां भितर उडया. हेच्या पयलू आमचे कितलेशे केसी घाल्या, अशे बाकीच्यांचेरूय केसी घातल्या. तुम्ही केसी घालपाच्यो केसी घाला, पण आमी फरक पडना आमकां. हेच्या पयलू दादागिरी जे पुर्तुगीज येयल्ले तेंच्यांनी दादागिरी, ब्रिटिशांनी दादागिरी केली, पण ती दादागिरी खोपावंक ना. आनी ह्या बीजेपी सरकाराची दादागिरी खोपची ना आनी आमी खोपोवन घेवपाचे ना. सगळे गोंयकार म्हणून एकटे रावतले. कितें आसूं आमी फाटी फुडें पळोवपाचें ना. आनी अशें समज जालें फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी ह्या मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा हेंच्यांनी घेवची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू.